सरकार टॅक्सीवाल्यांक ॲप लॉन्च करता थंय आसा आतां काळ्या हळडुव्या टॅक्सींचो इशू। गोवा मायल्स टॅक्सी ॲपार रजिस्टर जाल्ल्यो टॅक्सी पिकअप पॉयंट सोडून खंय उक्त्या सुवातींनी रावतात। येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांच्या आयलँड टॅक्सी पार्क करतात। तांच्या धंद्याक मार बसता म्हूण आतां नवो इशू। ह्या इशूचेर मुरगांवचे चारूय आमदार आनी GTDCच्या अध्यक्षाची बसका जाली। कितें तरी उपाय येतलो म्हूण युनायटेड टॅक्सीमॅन संघटनेक आशा। आमची मिटींग जाल्ली GTDC ऑफिसान। GTDC चेअरमॅन आसलेलो, MD आसलेलो, इन फ्रंट ऑफ ऑल 4 MLA मुरगांव तालुका आनी आगासीम MLA फ्रांसीस सिल्वेर आसलेलो। सो तेन्ना एक डिसिजन जाल्लें कितें थंय जी पार्किंग आहा ती पार्किंग नाका एकूच गाडी टुरिस्ट टॅक्सी पार्किंग दिवपा ना, ओन्ली तो पिकअप पॉयंट म्हणून ते दवरतले म्हणून। तो पिकअप पॉयंट 1-2 गाडी खातीर दवरल्या जाता। तो काल पासून आमी थिंगा पयला 5-6 गाडी थंय दवरला आनी ओपन ते आतां कॅनवसिंग करून बिजनेस करतात टुरिस्ट टॅक्सीकार। ओपन बिजनेस करता, सो ओपन हे चालपा लागले आसा। सो आमकां चेअरमॅनाचेर विश्वास आसा, GTDC चेअरमॅन निलेश गाळपाचे आमकां विश्वास आसा की डेफिनेटली तो तेणी दीस फुलफील करतलो म्हणून। तेणी आमकां प्रॉमिसूय केल्लें की थिंगा कावंटराचेर इलिगल पार्किंग करून दिवपा ना, आपूण थिंगा काय कॅनवसिंग करून दिवपा ना, आपूण कोणाले पयशे घेवपा ना, त्या कावंटराचेर स्लीप मारून दिवपा ना। सो म्हाका दिसता फुडें आमी एक फटांनी फुडें मेळोन वयतले ताका की ह्या एपची गोश्टी घडलेल्यो आसा म्हणून। सो आयज स्पेशली आमी एलिना मॅडमीक जावं आमच्या WMLAक आमी सांगून दिल्लें आसा। सो माविन सरांनी कन्सर्न ऑथॉरिटीक फोन करून ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें आसा कितें हांगा पार्किंग दवरूं नाका की ते ट्रेडिशनल जे ओल्ड येलो ब्लॅक आसा तांकां प्रोटेक्ट कर म्हणून। आनी सेम एजीस एलिना मॅडमीन स्पेशली आमच्या हांगा येवन त्यांनी पावसान कन्सर्न ऑथॉरिटी सांगलें की थिंगा पार्किंग दिवं नाका, सो पिकअप पॉयंट कितें आहा तो थिंगा पिकअप करपाक दियात तांकां। टॅक्सीवाल्यांचोच इशू जाल्ल्यान आमदारांची मध्यस्थी चल्ल्या। येलो ब्लॅक टॅक्सींच्या फुडें खंय पिकअप पॉयंट आसूंक जायना। Taxi owners, they just wanted me to see what is happening at the airport, because I told them that after the meeting that we have had at GTDC, all issues more or less have been solved. So they insist that it is not so, you come and see for yourself. So therefore I have come to the airport. Now the only point that I can say is, now the pickup point cannot be next to the yellow and black taxi stand, because you know, if the pickup point is first and then the yellow and black taxis, all their opportunities are being taken away. So maybe some shifting. I think pickup point should be somewhere along the road, okay, not at that point. Anyway, we will discuss this. I'm sure the concerned authorities are open to suggestions and open to doing everything to set this matter at rest so that everybody is happy. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। सरकारान कोट्यांनी मोडून वाळपय पालिकेची नवी बिल्डिंग बांदल्या, मात हे बिल्डिंगेंत बऱ्या वायट प्रसंगाक फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टमूच चलना। आशिल्ली यंत्रणा सुदारपाची गरज आसतना पालिका सुस्त आसा। हे बिल्डिंगेक कुशीक बाकीची दुकानांय आसात। बरो वायट प्रसंग घडल्यार ह्या दुकानाचेर संकट। थंयचे फायर ब्रिगेडीन पालिकेक नोटीस धाडल्या। कोट्यांनी मोडून सरकारान ही वाळपय पालिकेची नवी बिल्डिंग बांदल्या, मात हे येदे व्हडले बिल्डिंगेची उजो पालोवपाची यंत्रणाच सारकी ना। ज्यो कितें प्राथमीक गजाली आसात त्यो चलनात, कारण त्यो अपग्रेड केल्ल्यो नात। वाळपयचे फायर ब्रिगेडीन पालिकेक नोटीसूय धाडल्या। आमी ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग आसा तेंचे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी तेन्ना नोटिसा हाडून तेंकां दिल्ले की जे फायर फायटिंग सिस्टम आसा ती थंयसर ऑपरेशनल ना, नॉन फंक्शनल आसा। सो आमचे जे आमी इयरली जे गव्हर्मेंट बिल्डिंग इन्स्पेक्शन करतात तेच्या अंडर आमी तेंचे बिल्डिंग इन्स्पेक्शन करून ऑलरेडी तांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा की तेंच्यांनी जी नॉन फंक्शनल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आसा ती परत फंक्शनल करपाची इन फायर सेफ्टी। एक्चुअली द सिस्टम जी ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्ली आसा ती रिस्टोर करपाक जाय आनी इट हॅज टू बी ती मेंटेन करपाक जाय जी फंक्शनल आसा की ना ती, सो दॅट जी फायर फायटिंग सिस्टम आसा ती केन्ना सपोज उजो लागलो जाल्यार ती ऑपरेशनल जावपाक जाय आनी त्या टायमाचेर ती यूज जावपाक जाय। जर फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स घेतले जायत जाल्यार ते इयरली रिन्यू करपाक जाय, रिफील करपाक जाय आनी रिन्यू करपाक जाय। आनी प्रोटेक्शन सिस्टम आसा इट हॅज टू बी टेस्टेड फॉर इट फंक्शनल एफिशियन्सी। तेंचे कडेन फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर आसा इन्स्टॉल केल्ले
आणि प्लस फायर प्रोटेक्शन सिस्टमूय आसा, पण पंप न चल्ल्या कारणान ती सिस्टम चेक करपाक मेळना. सत्तरीचो मामलेदार दशरथ गावसा कडेन सध्या पालिकेच्या सीओचो अतिरिक्त कारभार आसा. प्रकरण कितें काय पळोवंक प्रुडंटान ताका गाठलो, मात तो कॅमेऱ्याचेर तोंड उगडूंक तयार ना. नगराध्यक्ष म्हणटा ताका खंय हें कांयच खबर ना. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. पेडणे बस स्टँडाचें आतां 15 ऑगस्टाक लोकार्पण जातलें. आमदार मंत्री बाबू आजगांवकारान सगळे संबंदीत ऑफिसरांक घेवन बस स्टँडाचें इन्स्पेक्शन केलें. बस स्टँडाचें काम पुराय जावचे पयलींच फाटल्या विधानसभा इलेक्शना वेळार आबूजपणांनी ताचें उक्तावण केल्लें. ताचो मनस्ताप लोकांक जालो. आतां सगळें काम करूनच बस स्टँड उक्त जाता म्हूण बाबू उलयलो. पेडणेचो बस स्टँड निमणे 15 ऑगस्टाक आमदार मंत्री बाबू आजगांवकार उक्तो करता. हो बस स्टँड तडीक लागता म्हळ्यार थंय एक तरेच्यो गजाली जाल्यात. सुरवातीक उक्तावणा पयलीं कोणे तरी पाटीच चोरली. उपरांत कॉन्ट्रॅक्टरान काम अर्दवट सोडलें. उपरांत इलेक्शन लागीं तेकलां तें पळोवन तेन्नाच्या आमदारान काम अर्दवट आसतनाच तो उक्तो केलो. आतां निमणे 15 ऑगस्टाक तो सगळें काम तडीक लागून खंय उक्तो जाता. ऑलरेडी ठरयलेलें आमच्या पेडणेकारांनी सगळ्यांनी की हो जो बस स्टँड आहा हो नंबर 1 जावपाक जाय. सगळ्या भितरल्यान सोयी आसपाक जाय. काही सोयी नसताना हेजें उद्घाटन जाल्लें म्हणून सगळ्यांनी ताचो विरोध केलो आनी सगळ्यांनी ठरयलें बाबू म्हणपा लागलो सारको कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी हेजें उद्घाटन करया. आनी आमी लोकांक उतर दिल्लें सगळ्यांनी मेळून. तेजे भितर कावन्सिलर्स आनी आमचे सगळे सरपंच प्रतिनिधी सगळे आसले पेडणेकार. आनी 15 ऑगस्टाक हेजें आमी ओपनिंग करतले म्हणून. 15 ऑगस्टा पयलीं आमकां सगळी कंप्लीट सेवा जाय हेजी म्हणून आमी सगळ्या ऑफिसरांक सांगलें. आज सगळ्या ऑफिसरांक हांव धन्यवाद दिता. तेंच्यांनी रात दीस काम करून जसो आमी डेट सांगली ती डेटीक तेंच्यांनी सगळें कंप्लीट करून दवरला. आनी 15 ऑगस्टाक आमी सांजचो हेजो 5 सुमार हेजें ओपनिंग करतले सारकें ऑफिशियल. आनी पेडणेकारांक बऱ्यांतली बरी सोय दिवपा खातीर आमी सगळे पेडणेकार वावरतले. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.